रांदप म्हणल्यार कितें भाग 2। भुरग्यांनो, तुमी केन्ना तुमची घरची रांदचे कुडीन जेवण रांदता आसतना पळयलां? तुमी केन्ना रांदचे कुडीन वा खंयूय चपाती करता आसतना पळयल्या? ही चपाती करपाक कितें कितें करचें पडटा काय तें तुमकां खबर आसा? हय, चपाती करप म्हणल्यार सादी गजाल न्हय। ती करपाक खूब गजाली करच्यो पडटा। तर भुरग्यांनो, आतां आमी चपाती कशी करतात तें शिकुया। पयली सुवातेर चपाती करपा खातीर पयलीं एका ताटान पीठ घेवपाचें, तें बरें उदकान कालोवपाचें। मागीर कालयल्लें पीठ बरेंच मळपाचें। मळिल्ल्या पिठाचे बारीक बारीक गुळे करपाचे। मागीर गुळो सुक्या पिठान बुडोवन तो मातसो लाटून ताजेर तेल वा तूप लावून ताची घडी करपाची आनी घडी केले उपरांत ती लाटपाची आनी ती लाटिल्ली चपाती तव्याचेर भाजपाची। इतलें सगळें केले उपरांत चपाती आमकां खावपाक मेळटा। आतां भुरग्यांनो, तुमचे खातीर एक उपक्रम आसा। तुमी तुमच्या रांदचे कुडीन वचात आनी तुमची आवय रांदता आसतना बारीकसाणेन पळयात आनी तुमच्या आवडीच्या एका जिनसाचें नांव तुमी चोपडेर बरयात आनी तो जिनस करपाक कितें कितें करपाक पडटा तें बरयात। रांदपाच्यो वेगवेगळ्यो तरा। भुरग्यांनो, आतां आमी रांदपाच्यो वेगवेगळ्यो तरा शिकुया। उक्तें भाजप। रोटी, पापड आमी जेन्ना उक्त्या उज्याचेर भाजतात तेन्ना तेका आमी उक्तें भाजप अशें म्हणटात। तव्यार भाजप। चपाती, फोडी, ऑमलेट आदी जिनस आमी चुलीचेर तवो दवरून ताचेर भाजतात, हाकाच तव्यार भाजप अशें म्हणटात। उकडप, उदकान शिजोवप। तांतयां, भाजयो, तांदूळ सारके जिनस आमी उदकान शिजयतात, ताकाच उकडप अशें म्हणटात। तळप, तेलान भाजप। भजी, पुरी सारके जिनस आमी तेलाचे कायलेन बुडोवन भाजतात, हाकाच तेलान भाजप अशें म्हणटात। भट्टेन भाजप। पाव, केक, बिस्कीट सारके जिनस खोरनान म्हणल्यार भट्टेन भाजतात। वाफेर शिजोवप। इडली, सान्नां, पोस सारके जिनस इडली कुकरान वा सानन धाकण्यान करतात। ह्या आयदनांनी पयलीं उदक घालतात आनी त्या उदकाचे वाफेन इडली, सान्नां, पोस सारके पदार्थ शिजतात। हो आसलो रांदप म्हणल्यार कितें ह्या पाठाचो भाग 2। ह्या भागांत आमी रांदपाच्यो वेगवेगळ्यो तरा शिकलीं।